आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक हार्वेस्टिंग मशिनां घातलेलीं आसा। सुरवातीक आमी सांगोळडा गांवांत तेजें उक्तावण केलें आनी आतां सालिगांव गांवांत तेजें उक्तावण करतात। हें करता आसतना आमच्या मदीं आमच्या गांवचे सालगांव गांवचे सरपंच लुकास बाब तशेंच सगळे पंचायत मेंबर्स आनी हांगचे सगळे शेतकारी रमेश भाई आनी सगळे शेतकारी हांगा हाजीर आसात। काही दिवसां पयलीं आमकां एक रिक्वेस्ट आयिल्ली की भात पिकला म्हणून आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हार्वेस्टिंग मशीन लागतलें। सो अकॉर्डिंगली पयलीं सांगोळडा आनी सालिगांव ह्या गांवांत भात पिकला सो पयलीं हांगा गरज आशिल्ली पूण आयच्यान आमी हांगा सुरवात केल्या सांगोळडा तशेंच सालिगांवांत। आनी हांव जेन्ना हे लोकांचे जे डिमांड आसा हे फुडें व्हरता आसतना सदांच हांव सांगता की आमचे शेतकार भाव जे आसा ते आमी तांकां अन्नदाता म्हणटा। आनी जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे आनी आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न जर आमी पुराय करूंक वतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या शेतकारांक सक्षम करूंक जाय, तेंचे हात बळकट करपाची गरज आसा। कितल्योश्यो गव्हर्मेंट स्किमी आसा फार्मर्साक लागून पूण हें आसतनाय तेंचे कडेन भरपूर इश्यूज आसात, तेंचे कितें कितें थोडे कठिनाई हितून आसात। म्हाका दिसता ह्यो सॉर्ट आउट करपाची गरज आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दीस रात ह्या आमच्या फार्मरा वांगडा काम करपाची गरज आसा आनी हें केलें जाल्यारूच आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जातलें। आनी हें करपाक लागून म्हाका दिसता सरकार तशेंच हांव आनी आमची पंचायत सातत्यान ह्या आमच्या फार्मर भावा भयणी वांगडा आमी सातत्यान काम करीत आसा। फुडें सुद्दां तेंचे आनीक थोडे इश्यूज आसा, हे इश्यूज आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटले आनी तेंचे जे इश्यू आहा हे सुटका करपाक आमी प्रयत्न करतले। फक्त रिक्वेस्ट आसा जशें रमेश भाईन सांगलां की मिशनां तेंचे कडेन पावलां, तेंच्यांनी इन लायन अंजली केरकर हांगा आसा ती फार्मर ग्रुपाची असोसिएशनाची मेंबर आसा, तेंच्यांनी बऱ्या भशेन एक लायनीन सगळ्यांक म्हणजे कॉन्फिडन्सान घेवन एक लायनीन सगळीं शेतां हार्वेस्ट करची। साळगांव म्हणजे शेतकऱ्याचो गांव, साळगांव म्हणजे भाताचो गांव आनी अजूनय आमी शेताची ही परंपरा दवरलेली आसा आनी ही परंपरा राखपाक आमकां सगळ्या शेतकऱ्यां बरोबर आमकां सरकाराचो आनी आमचो आमदार केदार नायक यांचोय आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळा। 4 दिसा आदींच तांकां सांगलें सो ते 44 दिसांनी मिशनां पावलीं जे तेणी प्रॉमीस केल्लें पळय तशें। आतां एक रिक्वेस्ट शेतकारांक आसा की एकामेकाक एक्सेस आहा पळय हार्वेस्टर व्हरता आसतना एकमेकाचे एक्सेस वाडोवपाचें ना आनी एके देगेन सगळ्यांची येवनी मदीं मदीं आपणाचें कर म्हणून कोणी प्रेशर घालपाचो ना। आनी आतां गौतम आनी हरीश आसात आमचे तांकां फूल सहयोग दिवचो आनी योगदान दिवचें सगळ्यांक।